नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीचेर जायना अशें कांय ना हे कार्यावळीन. आयज आमचे मदीं आसा एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक कोच आनी अनेक लोकांक घडोवपी, तांची व्यक्तिमत्व घडोवपी अशें एक आगळे वेगळे व्यक्तिमत्व. आमी येवकार दिवया बाब दिलीप परब हांकां. दिलीप बाब, नमस्कार सर. येवकार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे गोमंतक टीव्हीच्या कार्यावळींत. हे कार्यावळींत आमी तुमच्या मुखार हाडटात अशीं व्यक्तिमत्वां जाणी हेर अनेक लोकांचेर आपलो प्रभाव घाला आनी आपलें एक वेगळें नांव अशें त्या क्षेत्रा भितर कमयलां. आयज आमचे मदीं आसात कॉर्पोरेट ट्रेनर आनी कोच बाब दिलीप परब. दिलीप बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार. दिलीप बाब हे कॉर्पोरेट ट्रेनर. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ही संकल्पना गेल्या 20 वर्सांक खूबशी प्रगत जाल्या. हाच्या आदीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग म्हणटा तें इंडियेक म्हणजे भारतांत आनी पर्यायान गोंयांत व्हडलेशे लोकांक खबर नाशिल्लें. पूण सद्या जे तरेन हो वेवसाय वा हें ट्रेनिंग, हें प्रशिक्षण चलता तें पळोवंक वचत जाल्यार ह्या प्रशिक्षणाची फकत कॉर्पोरेटांकूच न्हय तर सगळ्यांकूच गरज आसा काय कितें अशें आमकां दिसूंक लागलां. दिलीप बाब एक इंजिनियर. तांणी इंजिनियरिंगचें शिक्षण घेतलें आनी तें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ह्या एका वेगळ्या एका मळाचेर पावलें. म्हाका तुमकां विचारूंक जाय दिलीप बाब, इंजिनियरींग तुमी केलें, तुमकां दिसलें ना आपूण इंजिनियर जावचो आनी इंजिनियरच म्हणून फुडें आपल्याची जें करियर आसा तें घडोवचें. तुमी कॉर्पोरेट ट्रेनर कशें जाले? येस. पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. मेहता बाब, तुमी एक व्हेरी इंट्रस्टींग क्वेश्चन विचारलो जो लायफान म्हाज्या एक व्हडलें स्टॉर्म घेवन येयलो. जालें कितें, लायक आय हॅव पास फ्रॉम माय गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, सिवील इंजिनियरींग डिग्री घेतलें आनी हातूंत म्हाका एक बेस्ट इंजिनियर जावपाचें आसलें. सो आय वर्कड व्हेरी हार्ड अँड वेगवेगळ्या कंपनीन रायट फ्रॉम ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, बिर्ला व्हाईट सिमेंट्स पासून जे मल्टीनॅशनल कंपनीज, वेगवेगळ्या कंपनीजांत हांवें काम केलें. आनी प्रत्येक कंपनीन म्हाजें एकूच ध्येय आसलें की तेन्ना हांव इंजिनियरींग जॉब करतालो आनी एक बेस्ट इंजिनियर जावपाचो. आनी अशें एक ऑलमोस्ट 14 years हांवें काम केलें आनी इंजिनियरींग क्षेत्रांतली प्रत्येक गोश्ट जाणून घेतली, समजून घेतली. उदकान जावं, उदकाच्या भायर जावं, जशें ड्रेजिंग आसता, ओके, रेल्वेज, वॉटर सप्लाय, प्लॅनिंग, एवरीथींग. कित्याक म्हजें ध्येय आसलें एक बेस्ट इंजिनियर जावप. आतां जेन्ना हांव हें शिकतालो, जेन्ना हांव वेगवेगळे नॉलेज गॅदर करतालो तेन्ना हांवें पळयलें की म्हाका लोकांक हँडल करपाचे स्किल्स डेवलप जाले. आनी जेन्ना हांव मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्टान काम करतालो, वीच इज अ व्हेरी मेजर पोर्ट, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तातूंत म्हाका कितें जालें, खुबशा लोकां कडेन कनेक्ट येयलो आनी लोकांक सांबाळून घेवप, लोकांचे कडेन काम करून घेवप, ही कला, प्रॅक्टिकल कला हांव थंय शिकलो. आनी हांवें जेन्ना हांव ट्रेनींग घेतालो म्हाका कळ्ळें की दीस इज समथींग बियोंड दॅट. आनी हाचो जो बेज आसा तो इंजिनियरिंगच आसा. म्हणजे जे हांवें वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स केले, वेगवेगळे चॅलेंजीस घेतले, फॉरेन टिम्सां वांगडा जे कॉलेबरेट केले, त्या बेजाचेर हो कॉर्पोरेट ट्रेनींग जो स्कील बेस्ड बिजनस आसा, प्रोफेशन आसा, तो म्हाका मेळ्ळो. इट्स लायक अ मायंड, इट्स तो हिरो. आनी जेन्ना हांव एम्पिटस म्हाका चान्स पडलो वेगवेगळ्या लोकांक ट्रेनींग घेवपाचें, व्हडले व्हडले ऑफिसर्स, आनी तेन्ना रिस्पॉन्स बरो मेळपाक लागलो. लायक इट वॉज अमेझींग. इट इज टू से वाव दिलीप भाई, अब यहाँ क्या कर रहे हो, जस्ट डू समथिंग ग्रेट, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस रेग्युलर गव्हर्मेंट जॉब. एंड दॅट टायम आय स्टार्टेड थिंकींग दॅट आय कॅन डू समथींग बेटर, कितें तरी बरें करपाचें, कितें तरी ग्रेट करपाचें. आनी हो म्हाका मार्ग मेळ्ळो. सो जेन्ना हांव एमपीटी नासलो न्ही तेन्ना म्हाका खबर नासलें अशें कॉर्पोरेट ट्रेनींग आसता एंड ऑल दॅट स्टफ. सो हांव न्ही हातून एमपीटीचे प्रोग्राम्स कॉम्पेर करपाक लागलो. व्हडले नॅशनल फेस्टिवल्स, 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, व्हडले आमचे समारंभ आसता. आनी तेन्ना हांव चॅलेंज घेतली. आनी बिलीव मी, जर तुमी म्हाका पयलें म्हाजी पयलींची स्टोरी इन कॉलेज, म्हाका न्ही अजिबात सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा तो ना. हातीक न्ही अशें घाम येतालो आनी पाल्पिटेशन, कापताले हात पांय जर कोणी एक 4 मनशां कडेन उलय म्हटलें जाल्यार. सो तेन्ना हांवें चिंतलें, जेन्ना हांव इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान भायर सरलो, की अरे असलो कसलो इंजिनियर जातलो, म्हाका कितें तरी शिकपा जाय, नवे स्किल्स घेवपा जाय, नाजाल्यार म्हजें बरें जावचें ना.
सो हांव कितें करपाक लागलो, जेन्ना जेन्ना एमपीडीन फंक्शन येताली तेन्ना हिंदीन एक म्हण आसा न्ही, आ बैल मुझे मार, म्हणजे संकटां आपल्या तकलेर घेवप, तशें हांव घेवपाक लागलो. सर म्हाका ह्या प्रोग्रामाचें मातशें कॉम्पेरिंग दिता म्हाका हें, आनी तशें करून करून इतले फायन लेवलाचेर जालें कॉम्पेरिंग की देन दे स्टार्टेड सिलेक्टींग फॉर अ बीग फंक्शन्स. म्हणजे स्टेडियमाचेर लोक बसले, एन्युअल डे जाता, ऑर आमचे जे नॅशनल फेस्टिवल जाता, लायक समटायम्स हेलिकॉप्टर कम्स, पुट्स अ फ्लावर्स एंड दॅट कायंड ऑफ, देर आर बटालियन्स गोईंग, एंड ते फंक्शन्स हांव कम्पेर करपाक लागलो. मागीर कोणी तरी पयलें की अरे दीस बॉय इज गूड, हाका एका ट्रेनिंगान आमी आमच्या इंटरनल ट्रेनिंगान चान्स दिवया. एंड देन आय स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग्स. मागीर म्हाजो शोध सुरू जालो आनी तेन्ना म्हाका थोडे ट्रेनर्स मेळ्ळे जे गोंयचे वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स, आनी जेंच्यांनी म्हाका इन्स्पायर केलो, इफ आय कॅन टेक द नेम्स. तर ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल जी एक इंटरनॅशनल संस्था आसा इन 120 कंट्रीज, इट क्रिएट्स लिडर्स. तर त्या संस्थे कडेन जे NGO आसा म्हाजो संबंद येयलो. एंड देर आय फावंड वन ऑफ द माय गुरू वीच आय कन्सिडर मिस्टर प्रवीण सबनीस. I saw him talking and I was like lost. Wow. And he made an impact. And the impact इतलो स्ट्रॉंग जालो की हांवें चिंतलें अरे अशें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता तर आमचें जें नॉर्मल जगप आसा तेच्या फुडें एक वेगळें जग आसा, एक वेगळी संदी आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा, वेगळें रियलायजेशन आसा. तें म्हाका तांकां पयतूकच जाणवलें. एंड देन हांव तेंचें ट्रेनिंग्स अटेंड केलें. मागीर म्हाका ह्या बेजीक लेवला उपरांत I studied so many people, at world level, at India level, and then I tried, it's like I was like pagal ho gaya main. So मतलब एक वेगळे ज्ञान. And then I just started acquiring knowledge. जे जगान बेस्ट आसा ते म्हाका जाय, आनी तो म्हाजो जो अट्टहास आसलो, that has taken me I think to the at very लॉंग डिस्टन्स. ओके. कित्याक आमी आतां पळयतात की गेल्या कांय वर्सां भितर हातूंत नवी टर्मिनॉलॉजी, नवी नवी टर्म्स आयल्यात. की फॉर एग्जाम्पल NLP म्हणल्यार न्युरो लिंग्विस्टीक प्रोग्रामींग, हें एक टर्म आतां कॉर्पोरेट ट्रेनिंगा भितर हे खूब वापरतात. वंडरफूल. आनी हाचेर म्हाका दिसता एक 20-25 वर्सां फाटीं एंटनी रॉबिन्साचेर हांवें पुस्तक वाचिल्लें. सो त्या पुस्तकान NLPचेर साद्यंत म्हायती दिल्ली. पूण ताजे उपरांत सद्या मेरेन तरी म्हाका 20 वर्सां जावन गेली ती म्हायती सगळे मेरेन अशी पाविल्ली दिसना. बट NLP हॅज बिकम एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टुडे. वॉट इज NLP? येस, थँक यू सर फॉर आस्किंग मी दीस. कित्याक हातूंत आय एम अ मास्टर प्रॅक्टिशनर इन दीस, आनी खूब हातूंत हांवें रिसर्च केला आनी खूब टायम घातला. आनी दिस इज समथींग वंडरफूल दॅट आय फावंड. तर सर तुमकां सांगपाचें म्हणजे कितें, आतां आमी पयलीं जेन्ना मोबायल यूज करताले, याद आसा तुमकां, व्हडलो कंपास बॉक्स टायप एक मोबायल येतालो. आनी आतांचो मोबायल पळयात, इट इज सो स्लीम एंड यू कॅन, इट्स लायक अ स्मॉल लॅपटॉप जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार. म्हणजे सांगपाचो हेतू कितें, टॅक्नॉलॉजी खूब चेंज जाल्या. तशेंच इन ह्युमन ट्रान्सफॉर्मेशन, आतां हें जें प्रोफेशन आसा ह्युमन ट्रान्सफॉर्मेशन, म्हणजे एक मनशा भितरल्यान एक वेगळें ट्रान्सफॉर्मेशन, जशें कॅटरपिलरांतल्यान एक बटरफ्लाय जाता जी कितली सुंदर आसता, ती कितली उडटा, रायट, एक किडे से बटरफ्लाय हो जाती है. तशेंच न्यू टॅक्नॉलॉजी इज रिक्वायर्ड नाव. जे आमी पयलीं शिकयताले इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज नॉट इनफ. ताच्या फुडलें जें न्युरो सायन्स बेस्ड टॅक्नॉलॉजी आसा जी तुमच्या मायंडान वयता, जी तुमचें फूल ट्रान्सफॉर्मेशन करता, अशी टॅक्नॉलॉजी इज वन ऑफ द टॅक्नॉलॉजी बेस्ड ऑन न्युरो सायन्स इज NLP. तर जॉन ग्राइंडर एंड रिचर्ड बँडलर ह्या दोन हुशार मनशांनी हाची हें केली, फावंड केली. तातूंतलो एकटो आसलो तो मॅथमॅटिशियन कम इंजिनियर आनी दुसरो आसलो तो लँग्वेज स्पेशलिस्ट. तर तुमकां सांगपाचें म्हणजे कशें, समजा एक लॅपटॉप आसा, ओके, तर तो चलपा खातीर ताका प्रोग्रॅम जाय पडटा. लॅपटॉप इज अ हार्डवॅर आनी ताचो प्रोग्रॅम इज अ सॉफ्टवॅर. तशेंच आमच्या मायंडाचें आसा. आमची बॉडी इज अ हार्डवॅर, ब्रेन इज अ हार्डवॅर, आनी तें सॉफ्टवॅर इज आवर मायंड. आतां लिंग्विस्टीक, जशें आमची लँग्वेज आसता न्ही ती त्या सॉफ्टवॅराक एनहान्स करता. जशें हांव तुमकां एक एग्जांपल दिवं की समजा हांवें तुमकां सांगलें, शैलेंद्र बाब, डोंट थिंक अबाउट पिंक कलर मंकी, प्लीज 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 डोंट थिंक. कितें जालां, मायंडान ऑलरेडी मंकी येयलो, डान्स करपाक लागलो, ताचें सगळें दिसलें आमकां, कान, तेजे दांत, हांसता ते पूच, सब कुछ.
पूण पयला तुमी हांवें सांगलेलें कितें डोंट थिंक सो बट यू थॉट सो हेचो अर्थ असो की जी लँग्वेज आसा न्ही ती आमकां इन्फ्लुयन्स करता हें आमकां जाणोवपा जाय सो वी एवरी नाव एंड देन प्रोग्राम अदर पर्सन वी चेंज अदर पर्सन आमचें उलोवप पेरंट्स एस्पेशली वेन दे टॉक टू चिल्ड्रन दे आर प्रोग्रामींग टिचर्स वेन दे आर टॉकिंग जे आपल्या स्टुडंटा कडेन उलयता दे आर प्रोग्रामींग एक फ्रेंड दुसऱ्या फ्रेंडा कडेन उलयता और एक बायल आपल्या हजबंडा कडेन उलयता और वायस वर्सा दे आर प्रोग्रामींग जर तुमकां हे कळत न्ही कशा तरेन ह्या लँग्वेजीचो इन्फ्लुयन्स पडटा आमचें लायफ नॉट ओन्ली इन कॉर्पोरेट आमचें घर आमचें लायफ आमचें इंटरनल डायलॉग जे आमचें भितर चिंतप आसता तें सगळें चेंज जाता आनी जिवनाचो एक एक्सपिरियन्स आसता तो अमेझींग आसता आनी फॉर मी एज अ कोच इट बिकम्स एक ब्लेसिंग कित्याक हंड्रेड्स एंड थावजंड्स ऑफ लायव्स आय कूड टच एंड ट्रान्सफॉर्म in my life also, in my family also, which I will quote a little later, how I could help my daughter, both the daughters, to come out of their disabilities in sense, learning disabilities, आणि मॅजिक जालें म्हणजे लायफान सो दॅट्स हाव NLP हेल्प्स. ओके आतां NLP आमी म्हणटा कित्याक जनरली इम्प्रेशन आसता इट इज अ कायंड ऑफ मार्केटींग द वे यू मार्केट युअर सेल्फ म्हणजे दोन मनीस जेन्ना एकामेका कडेन उलयता दॅट टायम ऑल्सो लायक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज लायक दे आर मार्केटींग इच अदर तो स्वताक मार्केट करता दुसऱ्या कडेन दुसरो दुसऱ्या कडेन मार्केट करता सो इट इज लायक यू आर ट्रायंग टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इज इट एट दॅट लेवल इट गोज मच डिपर दॅन दॅट आमी तुमी NLPचेर उलयले आतां थोडक्यात अशें जाता की जनरली इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट वर्ल्डा भितर NLP हो मार्केटिंगा खातीर खुबशे वापरतात इट इज लायक यू आर ट्रायंग टू मार्केट युअर सेल्फ ऑर अ प्रॉडक्ट ऑर अ कॉन्सेप्ट ऑर अ ब्रँड येस एंड यू आर ट्रायंग टू कन्विन्स द अदर पर्सन येस इन रियल लायफ तुमी आतांच म्हणिल्लें म्हाका ताजेर मातशें चड इलॅबोरेट जाय ओके द वे यू सेड लायक तुवें म्हणलें की तुमचे चलयेची तुमी डिसेबिलिटी लर्निंग कशी हें केली सो हाव डीप कॅन यू गो इन टू इट येस एंड हाव कॅन यू चेंज अ पर्सनॅलिटी ऑफ अ ह्युमन बिईंग. ओके सर अशें आहा न्ही आतां समजा आमी एक धरया दोन लॅपटॉप आसा एक गोल्ड प्लेटेड आसा एकदम सुंदर शायनींग आनी दुसरो आसा प्लास्टीकचो नॉर्मल सो प्लास्टीक जो आसा न्ही तातूंत नॉर्मल सॉफ्टवेअर आसा आनी जो गोल्ड प्लेटेड आसा न्ही ताचें सॉफ्टवेअर करप्ट जाला व्हायरस गेला भितर नाव यू टेल मी फॉर युअर लायक से फॉर युअर रिकॉर्डिंग ऑर एनीथींग वीच लॅपटॉप यू वूड लायक टू यूज ऑब्वियसली जो बरो ऑब्वियसली द वन वीच इज गुड आमच्या जो मायंडाचें तशें आसता बॉडीली ऑर स्टेटस वायज or a position wise we are sometimes at gold plated laptop software which is there inside that matters a lot so it could be a child it could be a big somebody some officer sitting at a bigger chair what software is there inside will give him that deep happiness success and kind of inspired living purposeful living and then he is going to create wonders so NLP is such a thing I'll give you just one more example, okay? How our what we talk influences other person. So in this story there is one Dadaji and Dadaji is sitting outside a lawn. So ताचो जो वो आसा नातू वयता आनी दादाजी कितें जालें आजा कित्याक तूं असो बसला सो दादाजी मेक्स हिज फेस लायक दीस अरे चाका पुता तुका कितें सांगू पांय दुखता मरे म्हाजे आनी दीस एंड दॅट ही सेज भुरगो तो नातू भिता आनी धांवत वयता किचनान मम्मी कडेन विचारता मम्मी दादाजी कशें अशें जाला सो मम्मी शी नोज हाव अवर लँग्वेज इन्फ्लुयन्स अशी तेज्या कानान कितें हळू सांगता आनी ती वयता आनी दादाजीक हें विचार म्हणटा नातू धांवत वयता आनी विचारता दादाजी तुमी ल्हानपणांत कशी मजा करताले आनी हें एक सेंटेन्स दादाजीच्या चेहऱ्याचेर वेगळेंच एक उर्बा हाडटा आनी तो बऱ्या तरेन आमी मरे अशें करताले तशें करताले मूड चेंज सो NLP अशी गोष्ट आसा न्ही इट्स अबावट लँग्वेज इट्स अबावट आवर मायंड कसो त्या लँग्वेजी प्रमाणे प्रोग्राम जाता आनी हातून खूब डीप आसा वीच आय यूज म्हणजे तुमकां सांगू देवाच्या कृपेन 2 सुइसायड्स हांवें वाचयले जस्ट ऑन फोन ह्या हाच्या खातीर म्हणजे कितें म्हाका तेन्ना ही विद्या येताली आनी कशें लायक कितें उलोवं कशें कितें करूं आनी ताका फ्युचर पेसींग म्हणटा आमी फ्युचरान ताका व्हेलियन इन दॅट पर्टिक्युलर केसीस बोथ द केसीस आनी तांकां थंय व्हरोन तांकां
यू नो लायक आय चेंज देर मायंड जस्ट ऑन अ फोन कॉल. तर सांगपाचें हेतू कितें, इट्स लायक अ ओशन. आणि तुम्ही जे म्हणटाले न्ही मार्केटिंगान यूज जाता कॉर्पोरेट, सारकें तुमचें. पण फक्त मार्केटिंगान जायना. लिडरशीप, एक लिडर जेन्ना आसता, यू नो लिडर आनी मॅनेजर हेच्या भितर डिफरन्स आसता. तर तेणी एम्प्लॉइजांचेर न्ही आतां न्ही एट्रिशन रेट खूब वाडला. इफ समबडी टॉक्स, देर आर जॉब्स अवेलेबल एट कॉर्पोरेट लेवल. इफ यू आर, तुमचे कडेन जर बरे स्किल्स आसा, यू नो देर इज अ जॉब वेटिंग फॉर यू. सो यू कॅनॉट इन्सल्ट समवन, यू कॅनॉट प्रेशरायज जस्ट लायक दॅट. तर त्या मनशाक यू नो तुमच्या कंपनी खातीर जर ग्रूम करपाचो आसा जाल्यार ताका कोच करचो पडटा. ताका न्ही बऱ्या तरेन तेचे जे विकनेसीस आसा, तेचे लायक आमी कमियां जेका म्हणटा तें समजून जर तेणें ताका बऱ्या तरेन ग्रूम केलो जाल्यार तो एक वन ऑफ द उत्कृश्ट लिडर जाता आनी त्या कंपनीक फायदो जाता. सो लिडरशिपान तेचो हांव खूब यूज करता. कोचिंग, लिडरशीप कोचिंग. तशेंच लायफ कोचिंग आनी बिझनस कोचिंग हे आनी 2 गोश्टी हांव करता जे 1-to-1 आसता. तर म्हाजे थोडे बिझनसमॅन आसा हू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम मी. वन ऑफ देम इज 72 year old जेंटलमॅन. अँड प्रत्येकाक इतले मॅसीव रिजल्ट्स मेळटा बिकॉज I'll just tell you, one of my coaches was in a extreme trouble. He was about to do suicide. He was in that kind of spiral, the downward spiral वयतालो. सो तें तेजें वळखून आमी तें वळखता, आमी मॅपींग करता ऑफ हिज मायंड, वळखता तो खंयच्या लेवलाचेर आसा, ताचो थॉट प्रोसेस कितें आसा, आनी ते थॉट आमी रिफ्रेम करता. ते थॉट आमी वेगळ्या तरेन प्लांट करता तेज्या मायंडान आनी ताका दाखोवन दिता की बाबा तूं हें चिंतता पळय, दॅट इज नॉट अ फॅक्ट, दॅट इज नॉट अ रियलिटी. आनी मागीर तो वेगळे तरेन चिंतपाक लागता आनी ताका वेगळे रिजल्ट्स मेळपाक लागता. शैलेंद्र बाब, एक आय वील टेल यू समथींग व्हेरी फॅन्टॅस्टीक वीच चेंज माय लायफ. आमी उलोवया हाजेर. व्हेरी गूड. कित्याक तुमी जे सांगतात तुमचें लायफ कशें चेंज जालें. हय, पर्सनल एक्सपिरियन्सच्या पयलीं हांव तुका एक कॉन्सेप्ट सांगता. बेजिकली हाव इट वर्क्स. म्हणजे तुमच्या व्हिवर्सां खातीर आनी सगळे जे पळयता तांकां इट कॅन बी अ लायफ चेंजींग. नॉर्मली समजा एक भुरगो शिकना ऑर समजा लायक तुमकां जाय ते रिजल्ट्स मेळना कॉर्पोरेटान, वॉट इट डू इज ताका न्ही ते ट्रेनींग स्टार्ट करता, ते स्किल्स. लायक भुरगो शिकना ताका ट्युशनाक घालता, एंड दे लोड इट विथ ऑल दॅट एंड ही बिकम्स, आनी तो बेजार जाता ते सगळें एंड देन ही फेल्स. अल्टिमेटली इट फेल्स. सो हाव इफ NLP ट्रेनर इज देर, NLP कोच इज देर, वॉट ही वील डू इज पयलीं तो ताचे न्ही बिलीफ्स कितें आसा ताचेर काम करतलो. समज तो कितें समजता, की समजा जर तो एज्युकेशनाक टायमपास समजता, ऑर समजा तो चिंतता की अरे आपलो बापूय शिकोना, आपलो आजो शिकोना, कोण शिकोना, हांव कितें शिकूं, ऑर वॉट एवर दॅट बिलीफ. आय जस्ट गिव एग्जाम्पल. जेन्ना रिजल्ट्स येतात एग्जामीचे तेन्ना तुमी पळयला आसतलें पेपरान न्यूज येतात, झोपडपट्टींतली त्या म्हणजे मुलगी प्रथम आली राज्यांत आनी अशें खुबशे न्यूज येता. कामवालीची बाईची मुलगी तालुक्यांत प्रथम आली. सो नाव हे कशे प्रथम येतात आनी हांगा दुसरी भुरगीं आहा जांकां बदाम पिस्ते दिले वयता, बऱ्यांतले बरें ट्युशन दिलें वयता, अँड दे आर नॉट डुईंग. सो वॉट इज द आन्सर? सो आन्सर इज द बिलीफ, समज. आनी आन्सर इज द रिजन्स. कितें रिजन्स आसा तें आपूण कार्य करपाक, तो पर्टिक्युलर इफेक्ट ऑर रिजल्ट मेळपाक. सो वी वर्क ऑन बिलीफ आनी ते बिलीफ समजून घेता तेजो, आनी तो बिलीफ आमी तोडटा. आनी मागीर बिलीफाच्या सकयल म्हणजे आमचें जेन्ना असं आमी कांदो जर कातरलो न्ही, आमी पळयता न्ही कोर्स आसता, वेगवेगळी रिंगां आसता, तशें सारकें भितर आसता आमच्या कोराच्या भितर इज आवर बिलीफ. ताच्या मागीर आसता आमचे रिजन्स, आमी कित्या खातीर काम करता, कितें हें आनी वॅल्यू सिस्टम, म्हणजे कितें वॅल्यूज आमी बिलीव करता. मागीर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ताका कितें स्किल्स आसा, कितें नॉलेज आसा ताचे कडेन. बिलीफ आनी नॉलेज मेळोन तुमकां रिजल्ट्स दितात. ओके. आनी रिजल्ट्सा वयल्यान तुमकां तुमचें एनवायरमेंट क्रिएट जाता. व्हेरी गुड. म्हाका तुमी सांगलें ऑनियनचें एग्जाम्पल दिलें. समबडी हॅज सेड दॅट ह्युमन बीइंग इज लायक एन ऑनियन. यू कीप पिलींग एंड यू फायंड नथींग इनसायड. सो अशें आसता की आमचे भितर नथींग आसता तें तुमी कितें तरी क्रिएट करता, खंय मुळांत थंय कितें तरी आसचें पडटा. ओके, वंडरफूल क्वेश्चन. थँक्यू फॉर आस्किंग मी दीस. एक्चुली वॉट म्हणजे हांव असो समज आसा म्हाजो की देवान आमकां जें म्हणजे ह्युमन बींग इज एक उत्कृश्ट फॉर्म ऑफ एवोल्युशन. म्हणजे
किडा मुंगी पासून अमिबा पासून जे सुरू जालें तें आतां नाव वी आर एट हायस्ट फॉर्म ऑफ एवल्युशन. आणि तुमी अशें पळयतले सायंटिफिकली न्युरो सायंटिफिकली आतां प्रूव जाला की कितलेशे ट्रिलियन सेल्स आसता आमच्या मायंडान, न्युरो सेल्स आसता. आणि हे न्युरो सेल्स प्रत्येकाच्या भितर तितलेच आसता. आणि एक न्युरो सेल इज लायक आमचे पेन ड्रायव्स अँड ऑल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट. इट हॅज गॉट अमेझिंग कॅपॅसिटी वन सेल अँड देर आर ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स लायक दीस. ओके, म्हणजे हाचो अर्थ कितें तर प्रत्येक हे जे आसा न्ही हे जे देवान आमकां दिलां, ओके, सो प्रत्येक जण कॅपेबल आसता. हां, पूण आमकां रिजल्ट्स कित्याक मेळना? वॉट इज द रिजन बिहायंड इट इज वेगवेगळे बिलिफ्स ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तेणी एक्वायर केल्ले आसता. जशें आतां समजा आय जस्ट गिव एक्झाम्पल, गोंयचे भुरगे जर तुमी पळयले स्टुडंट्स इन कॉमन आनी UP बिहार आनी दिल्ली थंयचे पळयले जाल्यार यूल सी UPSC रिजल्ट्स आनी जे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स जाता तातूंत ते सारके फुडें आसता. आमचे भुरगे खूब फाटीं आसता. ओके, दॅट इज बिकॉज तांणी बिलिफूच केल्लो आसता की हे आमच्या कडेन जावचें ना, दीस इज डिफिकल्ट ऑर समथींग लायक दॅट. ओके, जर तुमी हो बिलीफ चेंज केलो देन दीस चिल्ड्रन स्टार्ट गिवींग मॅसीव रिजल्ट्स. सो तुमी जे म्हाका एक्झाम्पल विचारलेलें इन माय पर्सनल लायफ वीच डीड अ मॅजीक, दीस ट्रेनींग डीड अ मॅजीक. तर म्हाजी चली चिन्मयी, माय एल्डर डॉटर, शी जेन्ना 9वेन पावली तेन्ना ती म्हाज्या फुड्यान येयली आनी म्हणपाक लागली, डॅडी हें मॅथमॅटिक्स आपल्याच्यान जमचें ना. आनी ते फेल जाता ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर लायन 40 आनी अशें. आनी एग्जामीचे ते आदले दीस न्ही व्हडलो आमच्या हितून एक हें जातालो, कितें म्हणटा तो प्रोग्राम, लायक शी इज क्रायींग, रडटा आनी आवय ताका आनी बडबडटा. सो म्हाका खबर आसली तिका मॅथ्सान प्रॉब्लम आहा. सो ती येयली म्हाजे कडेन म्हणपाक लागली हे आपल्या कडेन जावपा ना. सो तेन्ना हें एक आनी इन 10th स्टँडर्ड शी केम विथ टू मी सेईंग दॅट सोशल स्टडीज इतले मॅसीव आसा की आपल्या कडेन जावपा ना शिकपाक, कितलें एक यादीन दवरूं हे 2 सब्जेक्ट्स. हाचेर हांवें तिचे कडेन उलयलो, तिचें मायंड ट्रान्सफॉर्मेशन केलें, कशें केलें तें सांगता. आनी जेन्ना तिचो CBSE रिजल्ट वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट एग्जाम इन मॅथमॅटिक्स जे ते सोडपाक हें करताले आनी सोशल स्टडीज ह्या दोनी सब्जेक्टान कॅन यू गॅस हाऊ मेनी मार्क्स शी गॉट? In social studies, out of 100, she got 99. Wow. And in maths, which she wanted to just get rid of it, she got 95. Excellent. And overall 96%. So this is not only about studies I am talking about. She's good in singing, painting, composing and everything. Now, how it worked? What I did was, तिचो जो समज आसा, बिलीफ आसा की मॅथमॅटिक्स आपल्या कडेन जावचें ना, तिच्या मायंडान गेलो, तिका क्वेश्चनींग केलें कित्याक जावचें ना, वॉट आर दोज थिंग. एक प्रोसेस आसता, ह्या शॉर्ट टायमान हांव सांगपाक शकचो ना, पूण तिचो जो बिलीफ आसा न्ही तो हांवें तोडलो. ओके, आनी सोशल स्टडीज बाय कशें तुजें, ओके डिफिकल्ट पडटा न्ही, ओके बट तुका कित्याक डिफिकल्ट पडटा ते तेंची स्टार्टेड सेईंग की आपणाक ती याद उरना इयर्स दीस एंड दॅट. मागीर तिका एक टायम लायन लावन दिली, सी दिस इज वेन अलेक्झांडर केम, दिस इज वेन 1942 मुवमेंट एंड दीस. सो मनान न्ही तें बऱ्या तरेन घालून घेतलें तिच्या आनी तिचें समज चेंज केलें अँड मिरॅक्युलस रिजल्ट्स मेळ्ळे. ओके, आतां तुमी कॉर्पोरेट ट्रेनींग जेन्ना करता, आतां तुमी एक्झाम्पल दिलें स्टडीज, एग्जाम, कॉर्पोरेट ट्रेनींग जेन्ना करतात तेन्ना युजली म्हणजे लार्ज स्केल कसले तरेचे प्रश्न आसा आनी कसले तरेचे सोल्युशन्स थंय जाय पडटात? येस, कॉर्पोरेटांचो मेन प्रॉब्लम इज हँडलिंग स्ट्रेस जो येता बिकॉज तांकां न्ही मॅनेज करपाक कळना कामां आनी हाच्या खातीर वेगळे प्रॉब्लेम जाता. सो कॉर्पोरेटान तुमी पळयतले खुबश्या मनशांक वेगवेगळ्या तरेचे व्याधी असतात, ब्लड प्रेशर, दीस दॅट, हार्ट अटॅक येता. कितें तो कित्याक येता? बिकॉज दे आर नॉट हँडलिंग देर वर्क प्रॉपरली अँड फर्स्ट ऑफ ऑल त्या कामा बद्दल तांकां आवडूच आसना, जेंकां आमी इंट्रिन्सीक मोटिवेशन म्हणटा. In both cases, even in the student cases, it is always an external motivation. कोणतरी तरी सांगता म्हणून काम करता, right? It has to be intrinsic. जेन्ना भितुरल्यान उजो पेट्टा तेन्ना you can't stop that. Then that work, okay, for either for an employee or for a student doesn't become a work. It becomes a passion. It becomes तातूंत उमेद घेवपा लागता. So one has to try to develop about this particular aspect. ताका मनान तें कनेक्ट करपाक जाय, ताका फायदे कितें जातले, स्वताक कितें फायदे जातले आनी ते कशे इजी तरेन बाय युजींग डिफरंट टॅक्निक्स जे आतांचे
खास टॅक्निक्स आसा जे आमी शेअर करता लोकां कडेन ते यूज करून आपलें काम कामाची एफिशियन्सी कशी वाडोवप, पीक परफॉर्मन्स कसो वाडोवप, हाचेर भर दिवप आनी दॅट इज द सिक्रेट. ते व्हेरी इंटरेस्टिंग. पीक परफॉर्मन्स, कित्याक सगळे आतां कॉर्पोरेटा भितर पीक परफॉर्मन्साक सारके प्रायोरिटी दितात, Yes. प्रेफरन्स दितात. म्हाका सांगा, ह्या जर्नी भितर तुमचेर प्रभाव घाल्ले Yes. कोण लेखक तुमकां वाचूंक बिचूंक जे आवडटा तातूंतले खंयचे लेखक आनी कोण कितें वाचचें हाचेर तुमी सांगूंक शकता कितें? कितें वाचचें सर, जे एक्चुली आपणाक बरें दिसता तें वाचपाचें. पूण हांव खास करून म्हज्या डॅडीचें लिखाण वाचता. डॅडीन म्हाका खूब इन्स्पायर केलां. अर्जून परब जे लेखक आसात, अरावंड आतां तांचें वय ऑलमोस्ट 85 इयर्स आसा, अजुनूय बरयतात. 21 बुक्स बरयली आनी ऑल बुक्स गॉट अवॉर्ड. तांचें जें लिखाण आसा जें वैचारीक आसा आनी तातूंत वेगवेगळे पैलू तेंच्यांनी ते मांडटात. संतांच्या वाङ्मया पासून ते लेटेस्ट आतां जे वेगवेगळे तत्वज्ञानी आसा तेंचें विश्लेशण करतात. सो अशीं बुकां वाचता जितून न्ही तुमकां कोणी तरी एक बऱ्या तरेन वेगवेगळ्या लोकांक कंपेर करून तांचें इंटेलिजन्स तुमकां इजिली इन अ डायजेस्टिबल फॉर्मॅट दिल्लें आसता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर हांव एन्थनी रॉबिन्साक वाचता आनी ॲप्स घेतल्या थोडी बुक्सांची. सो हांव म्हाजो न्ही एक सेकंड सुद्दां वेस्ट करना सर. सांगपाचें म्हणजे कितें, हांव गाडयेनूय तें ऑडियो बूक लावन चल्लो. ओके, सो विशेन लखियानी म्हणून म्हाजो लायक माय फेवरेट ऑथर आसा, जो नीव यूथ. ओके, आनी ताचें कितें आहा न्ही, ही गेट्स एवरी वन, प्रत्येका कडल्यान तो ज्ञान घेता आनी तुमकां तो इजिली डायजेस्टिबल फॉर्मेटान दिता. सो ज्ञान हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. दिलीप बाबा कडेन खबरी मारता मारता अर्दवर कशें गेलें आमकां कांयच कळ्ळें ना. उलोवपा सारकें आनी खूब आशिल्लें, पूण आमचेर वेळेचें बंधन आसा आनी आमकां हांगा थांबचें पडटा. दिलीप बाब, तुमी आयले, एक वेगळे पद्दतीची म्हायती तुमी आमच्या पळोवप्या खातीर दिली. तुमकां हांव दिनवासतां. परत अशीच भेट जावं दी. येस. आणि गोमंतक टीव्हीचेर तुमचें सदांच स्वागत. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.